बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावनो, माय मोगाची येवकार तुमकां सगल्यांक आयच्या मिसा समारंभाक. हे मिसांत आमी मागता लॉरेन्स इस्ट्रॉसियो आनी एल्विन विएगस हांच्या खातीर सुर्गीच्या बापान लॉरेन्स इस्ट्रॉसियो आनी एल्विन विएगस हांकां सुर्गीच्या सुखांत वांटो दिवं. एल्विन विएगसाची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. तांकां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची बागिली करूंक मागतना नेथन गॉमिस, जोसिक डिसिल्वा, आंतोनेट रोड्रिगीस आनी एनी आपलो वाडदीस समारंभात. आमची भयणींनी आपलो 50वो वाडदीस समारंभात. तांकां सगल्यांक कुडीयत्म्यांची भलायकी आनी सदांच देवाची कुशीक राजी आसूंक आमकां आनी तांकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी तयार जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं पातकांचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्वोपकार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सद्भाग्य घेवन सदांच संकवाद मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. शाश्वत आदाराची माये वरवीं आमकां सगल्यांक हे महामारींतली कोरोना व्हायरस पिडींतली राख ही पिडा ही दोतोरे वेली नाच जावंक सगल्यांनी एकल्यान आपली काळजी घेवंक मायमारीक फुडें घालून मागुया. देवा आमचे बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलीं. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका आनी शाश्वत आदाराची माये उदेशी आमकां सगल्यांक हे वायटांतली आनी सगळे संकश्टांतली निवार आनी तुजी खुशी करूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इसाक जल्मला तेन्ना अब्राहमाक 100 वर्सां आसलीं. भुरगो वाडटूच
ताचें दूद काडलें त्या दिसा अब्राहमान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुता इजाका बरोबर हागार इजिप्ताकान्नीक जल्मल्लो तो भुरगो खेळटा तो सारान पडयलो. तिणें अब्राहमाक म्हणलें, ते चाकोरणीक आनी तिच्या पुताक धांवडाय. म्हज्या पुता इजाका बरोबर चाकोरणीच्या पुता दायजांत वांटो मेळपाचो ना. आपल्या पुताक लागून अब्राहम एकदम दुखाबरीत जालो. पूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुताक आनी तुजे चाकोरणीक लागून तूं दुखाबरीत जावंक नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलेंय तिका दी, कित्याक इजाका वरवीं तुका सोंसोत मेळटली. पूण चाकोरणीच्या पुताचें हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठोन अब्राहमान इल्लें जेवण घेतलें आनी चामड्याचे पोतयेंत उदक घालें आनी तें आगारा कडेन दिलें. भुरग्याक तिच्या भुजार घालो आनी तिका धाडली. ती बेर्शेबाच्या ओरोणांतल्यान भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एक जिलकुटा पोंदाक दवरून ती फुडें गेली आनी बान पडटा तितल्याक वचून बसली आनी आपणाच भितर अशें म्हणूंक लागली, मेलोलें भुरगें म्हज्यान पळयोवन वचो. अशी ती पयस वचून बसली आनी रडूंक लागली. भुरगो किंवच्यो मारून रडूंक लागलो. पूण सर्वेस्परान भुरग्याचें रडणें आयकलें आनी स्वर्गांत तावन देवाच्या दुतान हागाराक उलो मारून म्हणलें, हागार, कितें जालां? भिवू नाका. तुवें दवरलाय त्या जाग्यार तान देवान भुरग्याचें रडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घे आनी ताका हातान दवर, कित्याक ताचे तावन हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलो. देवान हागाराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पिवूंक दिलें. देव त्या भुरग्या बरोबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें ओरोण्यांत आपलें तिकाण केलें आनी तो बालेकार जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडका. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणुया, डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. जबाब, डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. भोगतानो सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती कोत्तोल्यांक कांयच उणें ना. तोन्या शिवांक पर्यान उपास तपास काडचो पडटा. पूण सर्वेस्पराची वाट पळयोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब, डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. हे आत भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदोला? लांब आवक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? जबाब, डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक उबी रावया. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. Sorry, 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 sorry.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. गादारा प्रांतांत दर्याचे पेलतोडी जेजू आयले उपरांत देवचार बसलेले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें आनी ते बोब मारूंक लागले. जेजू देवाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदीं आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? ते आसलेले तुवें तान मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चलतालो आनी देवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिणांत आमकां धाड. आनी जेजून तांकां म्हळें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो हिंड नेटान वचून कोर्सा वेल्यान दर्यांत उडकी मारून बुडून मेलो. राखणे पळून गेले आनी नोगरांत येवन घोळलेलें तें आनी देवचार बसलेल्यांक कितें जालें तें सगलें तांणी कोडीत केलें. तें आयकून नोगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयल्या फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो सेट ऑफ प्रायोरिटीज दवरता. सेट ऑफ प्रायोरिटीज म्हणजे पयलें कितें, पयलें उंचलें वयलें कितें, आनी ते प्रमाणे आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी थाराव घेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत गादारा प्रांतांत पावतो जेजू दोगांक देवचार बसलेल्यांक बरें कोत्ता. ते पळोवंकूय भिरांकूळ दिसताले, लोकूय तांकां भियेतालो, कोणाच्यानूच तांकां कंट्रोल करूंक जायनासलो. आनी तांकां जेजू बरें कोत्ता, तांकां शांत कोत्ता, तांचे वेले देवचार काडटा. हे देवचार दुकरांनी वचून दुकोर मरतात. दुकरांचो हिंड दर्यांत बुडून मरता. तेन्ना हे दुकरांची राखण कोत्तेले वचून गांवांत सांगतात आनी ती येवन सांगतात, जेजू आमच्या गांवांतलो भायर सर, तुवें आमकां नुकसाण हाडलें. दोग जाणां वेले देवचार काडले खरें, पूण आमच्या दुकरांचो हिंड ना जालो. आमकां नुकसाण आयलें. तूं नाका आमकां आमच्या गांवांत. आमकां एकटीच सांड. देवचार बसयल्ल्यांक देवचार बसलेलेच आसूं दी एकी भाशेन. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमचीय गो तशीच जाता. कितें बरें, कितें सात्वीक, कितें उचलें, कितें मोलाचें, तें जायते फावटी आमी विचून काडूंक विसरता वो सोडून दिता. हे दोगांक जेजून सांबाळले. देवचारान तांचे जोपळ मारून तांकां आपले गुलाम केल्ले, तांकां जेजू सुटका दिता. देवाच्या भुरग्यांचें देणें फाव करता. आनी तरी आसतना त्या गांवच्या लोकांक जेजू नाका जाता. तूं आमच्या गांवांतलो भायर सर, तुवें आमकां खूब नुकसाण हाडलें. बाबडीनो, आयज ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमची वागणूक कशी जाता. जेन्ना आमकां थाराव घेवंक जाय, संवसारी वस्तू, दुडू, गिरेस्तकाय
हें सगळें आमी पयलें दवरता काय वो एकामेकाची सोंसणीकाय समजीकाय मोग बरेपण दुसऱ्यांक आदार दिवपाची भावना असलें आमचे मदें उंच उत्ता काय आज जेजू लागींच आमकां कृपा मागुया बरें तें आपणावूंक बऱ्याक वेंग मारूंक आनी उंच उंच आमचे जिविताच्यो प्रायोरिटीज जावंक देणी आमची भेटोवंक आमी हें गायन गावया C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. भयणी भावनो ही आमची बॅचसर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिनीत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराची सर्वेस्पोर मानून घेवं. भयणी न्हय आमी सांत वांटो घेतना हे उंड्यासराची भेटवणी बाराबर देवाक आमची प्रार्थना उबारतना आज जायते आमचे पाद्री भाव आपआपले नवे फिरगोजीन वेतात पादविगार कशे पादकूर कशे पाद कोपेलांव कशे नवी जोडटी नवी जबाबदारी घेतात तांचे बसत मागुया आमचे पणजेचे दिनरीन कारंजालें शोरांव सांतिनेज रिबांदार हे वाठारांत नवे पादविगार येतात आमचे गांवांत आमकां नवो पादकूर फादर जोफील डायस येता सगळे यादनिकांक हे वेळार बापाक उबारुया आनी तांचे सगल्यांचेर आनी भोव करून तांचे गोवळीक वावराचेर देवाचो आदार मागुया आशिर्वाद मागुया आनी ज्या ज्या फिरगोजांनी ते काम करतले गोवळीक काम लोकांक तांचे सवें जेजूचो खरो उपकार पळोवंक आनी जेजू बरे गोवळ्याक भाशेन हे आमचे गोवळी म्हूण ओळखूंक आनी तांचें उतर आयकून तांच्या मान दिवंक आनी तांचे सवें जेजूक पळोवंक बाबार्थची नदर सगळे आमचे भाव भयणांक मागुया. प्रार्थुया. देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय देखून हे संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं तुमची सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बाप्पा
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूच आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन नासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें मोक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. जेजू मेलो, मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. न्हू जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मुडीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा पिटीन वांटून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमची माई संगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून जन्मूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. आमचे सर्वंडारा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. शालकायेन एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वस्त जेजू आमकां शांती दिता, आमकां पेकोवणी दिता, आमकां बापाची भुरगीं करता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणान आतां वांटून घेतली आमी सुभागी. सुमयातून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमचो मोग कोत्तलो जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमकां सगळ्या वायटांतली तो निवारता. आमी देवाक दिन वाचुया आनी अदी करून आमकां सगल्यांक कोरोना व्हायरस आनी हे दुसरे पिड्यांनी राख म्हूण मागुया. सर पदवीदारा आनी काकलुसारा देवा, तुजे आख्खे रोजणेचो तूं अप्रमीत मोग कोताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी खाल कश्टांतल्या पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस पिडा निरंतर काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडीचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वॅक्सीन सोदून काडलां ते मनशा कुळार गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुजे जिवान आमकां भरूं सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां पेखोवणी मेळूं. हे परी सदांच तुका मोगान एक वटून सासणांक तोखता तसलो फूड आमी जीव पावूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार. Amen.
येवन मारी तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आयज आमी तुका भेटूंक आयल्या, तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक सोबते भितर सोर आमी तुगेल्या म्हूण पास दिता. पदवीदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी. काळण्याची सोयत व्हरून घोटाय. जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मन आनी तुज्या पुता सोबें सासणाचें जीव. सदांकाल आदार दितेले माई आमचे पासो सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे माई मारेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या एकान नगरांत उदक आसलें तें दाखन सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आश्रयकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. ही आदराची माय आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतल्यांक पाव, काळण्यांत आमकां ताराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमकां कोल कवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे ही आदाराचे माय व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कोश दूख, उशके कोती, विघ्नां संकश्टां ही आमची निर्वाट हाडले कुरीस. ह्या उत्सवणी आमची दया जतन कर. तुज्या पुताच्याच कुश्टान आमचे मन एकठावन मोगान आनी सोसण्याक येवन सगल्यांक सोसूंक आदार दी. बाबर्थींची मागणी आमचे पाप साहेबाक, बिश्प साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक साणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण आमी मागता. हे सोमया आमचे माये उदेशी आमकां आयक. समेस मनीस भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियेशे कोर म्हूण आमी मागता. हे सोमया आमचे माये उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. हे सोमया आमचे माये उदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या समेस वावरच्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण आमी मागता. हे सोमया आमचे माये उदेशी आमकां आयक. समेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयचो आनी तुज्या मोगाची बोगिशी कोर म्हूण आमी मागता. हे सोमया आमचे माये उदेशी आमकां आयक. आतां आमचेच मनांतल्यान आमच्यो कशा गरजो आमच्या आदाराची माहिती थंय घालुया. बाबार्थ्यांचे मागणे या आदाराचे माई तूं सुशिवदार देवाचे सो देणी तूं आमकां वाटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांव तूं आमच्या पापाचे मोक्षणी आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी.
एकूच आमी भियेता काडणीच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पुऱ्यान जिवंक आनी आयते मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां दाद दी हे माझी माई. आतां आमी सर्व समय आनी काळाचे क्रिस्तांवांक एकवटून मारीची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोणाक काला आमकांच ओपून दिवया. नमान मेळ्ळी कृपेन भरली आनी सदोचो पूज येसू भाग्यवत मरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आमचे बसत विनोद गोरे देवाची भाग्यवत माई क्रिस्ताचे बासांनी आमकां फावो जावच्या. प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे मांयक तुवें आमची मांय करून दिली. सदांच तुवें आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळ जाणता तुजे आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणीचो फोड सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सुमिया कुडीच्या अशोकतायेन कोश्टवतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे संगता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसून तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीं आमेन. आमेन. शेवटाचें गायन गावया तुज्या गोबान माये टी 50 पान 227 T56 पेज 227.